30 नोव्हेंबर 2004 हो दीस याद काडल्यारच म्हजें काळीज खलखलता, अशक्त पडटा. ह्या दिसा बॉलान खेळपी म्हजो माणकुलो गायब जालो आनी असो नाच जालो की ताणें आपली निशान पृथ्वीर खंयच दवरली ना. त्या दिसा म्हजो आनी म्हज्या घोवाचो वाद जालो. वाद जावप हें सदचेंच जाल्लें, पूण त्या दिसा मातसो चडूच जालो. सदांच घरांत बेकार बेकार आणि हे सगळे काम करता ते कोण करता? पुताचे शिक्षण कोण सांभाळटा? हे काम नाही. सदा अशेंच. आय कांट बेर दिस नाव. आमचे आतां एकटे रावप शक्य ना. वी नीड अ परमनंट सोल्युशन फॉर दिस. तुझ्या ह्याच स्वभावा खातीर जिवाचो कंठाळ आयला म्हाका. एकदाचे सेपरेट जाल्ले बरे. सेपरेट जाल्ले? सेपरेट जावपाक जाय तुका? हा? आत्तां डिवोर्स दिता तुका. दी तू डिवोर्स. दीच एकदाचो. लोकांनी दया माया दाखयली, पूण म्हज्या पुताक सोदपाचो प्रयत्न असो कोणेच करूना. हांवें ताका कोणशा कोपऱ्यात सोदपाचो प्रयत्न केलो. म्हज्या गोपात वाडपी 12 वर्साचो पूत अचकीच ना जावप म्हळ्यार काळजाक केदो व्हडलो धक्को तें हांव जाणा. पुलिसाक कंप्लेन केली खरी. ताणें कांय दीस सोदपाचो प्रयत्न सुद्दां केलो, पूण जशे दीस सारले तेन्ना लोकांची गजाली आयकून तेवूय फाटीं सरले आनी आमची झगडी तर सच्चीच जाल्ली. पुलिसांक लेगीत ह्या आवयची माया जाणवली. हे सगळे पुलीस ह्या वर्दीक एक कलंक जावन आसा. आवयचो तांकां सगळ्यांक केन्नाच बरो आशिर्वाद लागचो ना. म्हाका याद आसा एक दीस ज्या दीस ताणें म्हळें, म्हाका पद म्हणलें गे एक. खूब उमेद आयला आयकुपाची आनी ताका न्हिदयतना हांवें तें पद म्हणलें. नीस म्हज्या बाबा, नीस म्हज्या बाबा, ही पीठ हाडटलो काय, ही पीठ हाडटलो काय. आनी म्हज्या गोपात आपल्या एक पावल्याक घट्ट दवरून तो न्हिदतालो. त्या दिसाच्यान सदांच ताका म्हज्या लोरे शिवाय न्हिदूच पडनाशिल्ली. पूण जेन्ना तो ना जालो ताच्या उपरांत शिखा, अगो चल जेवण जेवया आमी. कितें हट्ट धरला हो? दी पळय तें म्हाका. अगो जें जावपाचें आसलें तें जालें म्हणून समज. आमी घडये लागीं येवपाक तशें जावपाचें आसलें म्हणून समज. पळय आमी एकामेका वांगडा रावपाक, मागीर आमचो घटस्फोट टळपाक तेका लागून जावपाचें आसलें म्हणून समज. तू कितें उलयता तें तुका तरी खबर आसा? गेली 2 वर्सां आमचो पूत आमच्या बरोबर ना आनी तू असो उलोवंक कसो शकता? आनी तो शेणलो म्हणून आमी लागीं आयली. शी, काळीज म्हणटा तें आसा काय ना तुका? हे पळय हांव प्रॅक्टिकल उलयतां. तुका ह्या सगळ्याचो त्रास जावचो न्हय म्हणून म्हजो हो प्रयत्न की तूं हें सगळें विसरचें. हें पळय आमच्या जिविताची नवी सुरवात जाल्ली आसा. पळय गेले फाटले वर्स कांयच झगडी जावंक ना, कसलेच वाद जावंक ना. म्हणून म्हणटा आतां हें सगळें विसर. आश्रय जंय खंय आसा देवान ताका खुशी दवरचें. देवान खुशी दवरची? तुम्ही म्हणटात की म्हजो आश्रय आतां म्हाज्या बरोबर ना? तुम्ही अशा उलोवंक तरी कशें शकतात? तुमकां जाय आसलो न्ही डिवोर्स? हांव दिता तुमकां डिवोर्स. कोण? माझ्या बाबा, माझ्या बाबा, ही पीठ हाडटलो काय. आश्रय, तू? तू कोण? तू आश्रय न्ही. आश्रय न्ही तू म्हजो. मम्मी, वळखली म्हाका?
जाणार आशिल्लो तुवें केल्ल्या त्या गणगणाच्या चायची आनी पोळ्यांची रूच जिबेर आजुनूय आसा. पिंटूकलो मम्मी अजूनही जपून दवरता रे का तुवें? म्हजो तूं यो यो बेगीन कितें खंय आशिल्लो तूं हा खंय आशिल्लो इतलीं वर्सां सांग रे कितलो म्हणून त्रास केलो रे तुवें म्हाका हा कितें चूक जाल्ली मम्मी म्हजी सांगता तू पयली बस पळय हांगासर. ना तूं म्हाका पयलीं सांग तूं खंय वचून आशिल्लो 10 वर्सां तुका सोदली रे हांवें सांगता. खंय आशिल्लो रे राव तूं? सांग राजा खंय आशिल्लो सांगता तू कशी आसा ते पयली सांग. आनी पप्पा तो खंय? तूं हांव कशें आसा तो विचारपाचो प्रश्न योग्य रे तुवें हा तूं खंय आशिल्लो रे इतलीं वर्सां जीव घुस्मट्टालो रे म्हाजो आतां आयला तूं इतल्या वर्सांनी याद येवना तुका म्हजी हा राव पप्पाक फोन करता. हॅलो सतीश कसं आता तुका एक अत्यंत गरजेची गजाल सांगूंक जाय आशिल्ली तूं जाता तितल्या बेगीन हां हांगा बरें यो. पावता. रातच्या वेळार आपोवपाची कसली एमर्जन्सी जाल्या? अरे गजालच असली आसा. आगो कितल्या भिवून उठला पळय जाल्यार तुका कांयच जावना. आमचो आश्रय घरा आसा. परत परत तेच सद्दां उठून तेच ऐकचें पडटा. कसलो प्रवास दिलो आमचो आश्रय म्हणून कोणूय हांगा येतलो आनी तूं मानतलें? हे जाणा म्हाकाय तीच प्रश्न आयिल्ली पण हांव विश्वासान सांगूंक शकता आमचो आश्रय घरा आसा. आगो कोण तुका पिसो करता आनी तूं जाता न्ही. आमचो आश्रय तो म्हाका विश्वास आसा तो आमचो आश्रय. आगो आश्रयाचं ना गो तो वचून 12 वर्सां जाली आतां एक्सेप्टेड. आगो तो ना ही इज डेड ही इज नो मोर. तो आतां देवा कडेन आसा म्हणून विश्वास कर न्हय. कोणूय हांगा येतलो आनी आश्रय म्हणून सांगतलो आनी तूं मान्य करतलें हय? हय मान्य करप ना ह्याच कामाक बरो आसा तू भिवन दुसऱ्यांक फसोवपाच्या आज मेरेन तुवें तेच केलां. हे कितें उलयतात तुमी दोगांय म्हाका कोण एक्सप्लेन करतलो ना कितें चल्लां तें. आगो आश्रय खबर मारलो जालें समाधान. हांवें मारलें तेका 12 वर्सांचो आसतना हांवें तेजो जीव घेतला. सांग कित्याक मारलें तें सांग. दीस रात म्हाका छळो म्हाज्या शरिराची नासधूस केली. सांग सगळें सांग. हे सगळें खरें? बस शिखा ऐकून घे माझे हांव कितें सांगता तें आयक तरी हां. तुका कितलो म्हणून त्रास दिलो रे हांवें हा चूक जाली रे तुका जन्माक घालून पाप केलो हांवें. माफ कर म्हाका. मम्मी तुका दुकान पळोवंक जायना जालो म्हाका. तुजे मुखार सत्य हाडपाक हांव हांगा आयलो. मम्मी म्हाका तुका खंय व्हरपाक जाय. हे दृश्य हांव केन्नाच विसरचो ना. हांगाच हाडिल्लो तेणी म्हाका. थंयच मेळटलो हांव तुका. आश्रय रेगे आम्ही शेव करपाक मान्य करप ना
याच कामाक तू नाका रे please रे. हा काम आहे. आम्ही लागी झाली म्हणून असो